होनी होनी तिक्षी मिर्ची बिस्कुट रोटी कोणा जावका सांगायची हाजी रेसिपी पळयाव्या बिस्कुट रोटी रेसिपी कसं पळोवचें पुरा जना गोत्तशिलेची इंटरनेटार सर्च मारलें जाय जाल्यार मेळटा तशी नाही बॅक करू नकाची तशी स्किप करू नकाची सगळे व्हिडिओ पळयाची हे एक सरप्राईज हे एक ओरिजिनल बिस्कुट रोटी रेसिपी आम्ही आतां खावची आशिल्ली ती रुलामाचे न्ही पळय ती नाही ही ओरिजिनल आमची गेल्यांगेल बिस्कुट रोटी रेसिपी हाका 3 मेजरमेंट चण्या दाळ जावका आम्ही खंयची कप काडपाची पळयाची खंयचेय जाता मेजरमेंट एक धरचे एक 6 कप आतां हांवें एक 6 कप काडला ताजेन 3 कप चण्या दाळी आनी 1 कप उडदा दाळी 2 बग जावका 3 कप चण्या दाळ आनी 1 कप उडदा दाळी 3:1 हे रेशोरी हे दोन्ही दाळी लायक करून धुवून घेवची आनी एक 2-3 घंटे तिंबत घालचे हे मिगेल मम्मान म्हाका शिकयलेलें आमी सान आसतना देखून मिगेल मम्माल सिग्नेचर डिश म्हूण येता मागीर एक 2-3 घंटे तिंबोवन जेत्तरी ताजे उद्दा निस्तान काडचें आनी एक आंवगालारी हे पातलान घेवचें इत्याक म्हळ्यार आमकां कितले ड्राय करूं जाता तितले ड्राय हाजें पीठ कोरपाक एक चूर थंय उदका पयशे आसचें ना जाल्यार मात आमगेले बिस्कुट रोटी कुरकुरी जाता आमी आतां रुलामू चण्या पिठा पुरा घालतना कुरकुरी जाता पळयाची आमी उद्दा घालतावे ना तशीच हें जावं तितले ड्राय वाटूक आतां पीठ करून घेवया एक अर्द मुक्काल घंटो आमगालार पातलायता आनी ड्राय जाता आतां हाका तिखसाणीक एक कितले जावका आमकां तिखसाणी कितले जावका हांव एक 8-10 रामनाड मिरसांग काडला मागीर एक व्हड हिंगा कुडको आनी मीठ आतां हें एक पंत हांव क्रश करून हाडटरी मागीर पळय हांव हांगा हे ड्राय जावन रबल्या पळय हांगा आमगालार दाळी ती बॅच बाय बॅच घालता पण ते एक बॅच करून हाडले म्हाका हांगा तर्ण मिरसांगय घालूं आसता ते जाय जाल्यार सपूर कट करून घालयता जाल्यार सपूर कट करून घाला आमकां ते लाटितन बाद जाता ते देखून हांव कसं करता म्हळ्यार नेक्स्ट बॅच दाळी घालतना तर्ण मिरसांग घालता जाय जाल्यार हाज्योटू घालयता म्हाका हाज्योटू घालचे विसरून गेले आतां तिखसाणीक एक 2-3 तर्ण मिरसांग ताजे एक परंबोळ भारी लायक जाता आतां पळय 2 तर्ण मिरसांगांक घालता तर्ण मिरसांग सुकी मिरसांग हिंग आनी दाळी ताजे एक परंबोळ तुमी आलोचन करा वाट्टीतनाची भारी लायक एक परंबोळ येता ताका आतां आमगेलें पीठ रेडी जालें एक कशी वांटूका म्हळ्यार न्हय वांटूच न्हय सपूर दाळी कुडको म्हळ्यार आमी एक कणव रुलाम म्हणटा पळय हाची केसरी रवो म्हणटा पळय तितले दाटू म्हळ्यार गोवां कण्या पशी चिक्के न्हय बट कणव रुलामा तितले कोण वांटूचे वांटून एक बोट्टू थंय उदक घालून आमी इतले ड्राय केलाय आनीकय आमकां ड्राय करता जाल्यार हें कसं करचें म्हळ्यार वाट्टील पीठ आसा पळयाची एक पोळेरारी अशें करून तापोवन घेवचें आमी खडी बर्फी कनी पुरा पळयाची अशें करून एक पोळेरार तापोवन घेवनाची शिरा कनी पुरा तशीची एक पोळेरारी हे तापोवन घेवचें चण्या दाळी कशें म्हळ्यार आमी ओपन दवरले ते ड्राय जाता वता ते देखून चण्या दाळ चड आसा देखून आमी अशें ओपन दवरले कुडले एक थोडे वेळान ते आनीक ड्राय जावन येता हें अशें करून एक पोळेरार तापोवन एक आमगाल घालून सोडचें ताजेर थोडे वेळान आनीक सुकी जावन येता लायक करून कट करूं येता आतां आमी बिस्कुट रोटीची भितर स्टफिंग जालें आतां भायल पीठ करता नवें हांवें 2 पाव मैदा घेतला ताका थोडीशी मिठा पिठी घालता आनी लायक करून मिक्स करून घेता आनी एक 2 टेबल स्पून तेल तापत दवरलां हांव गॅसार तेल हुन जेल कुडले आमी नारळेल तेलान तळची देखून नारळेल तेलाची हांव हुन कोन्न घालता सांग 2 टेबल स्पून म्हळ्यार 1 कपाक 1 टेबल स्पून 2 कपाक 2 पावाक 2 टेबल स्पून नारळेल तेल हुन करून हांव हांगा पिठ्ठा घालें आतां हें एक स्पून आसना तेल हांव 1 स्पूनान लायक करून अशें करून मिक्स करून घेता आनी थोडे थोडे उद्दा पापूण लायक गट्टी पीठ पुरी पीठशी पीठ करून घेता थोडे थोडे घालका उद्दाक एक कपंत घालच्या नज एक भारी एक रुची ही बिस्कुट रोटीक ते आमी पळय ती दाळी पुराय घालता देखून ती दाळी हिंग पुराय तोळणे तनस पळयाची सुपर टेस्टी आहे एक्चुअली ओरिजिनल हे बिस्कुट रोटी आशिल्ले खंय फुडें मिगेल मम्मान बापामान पुराय सांगचे आशिल्ले म्हाका गोतना आमी पळयतना दुखूनची आतां ही आमी खाता पळय नॉर्मली रोटी तीची रुलामुखी थोडे जण सोय घालताची थोडे जण सोय घालनाची तीची रोटी आसा एक्चुअली ओरिजिनल ही आशिल्ली खंय आमी आमचे गेल्यान करची बिस्कुट रोटी पळय आतां हांव ते तावळ थापून दवरलेले पळयाची कशी ड्राय जावन खडी पिसशी येता पळयाची बर्फी कुडकीशी काडूं येता हे हाका गाय घालून घेवचे एक अंदाजे आमकां कितले जावका तितले आमी केलेले गुळी वयर हुंदून आसा भाईल गुळी कितले व्हड करताची की भाईल ती पुरी कितले व्हड करताची ताची ताकी ताजे भितर स्टफिंग आमी कट करून घेवचें हें कांय ना आमी हातान आपण आतां अशी करचें एक सुलभ हे उपाय एक टॅक्नीक हें पळय आतां हांव आतां एक गुळी करून एक कूल एकाचे गुळी करून घेवची आमकां कितले व्हड जावका तितले व्हड बिस्कुट रोटी एक कूल एका गुळी करून घेवन जातरी एक गुळी काडून
ओगूर लाटून घेवची. थोडे पीठ सारून लाटून घेवचें. मस्त पीठ लावचें ना, जे तेल्लां सोडता तें. पळय एक पुरी तितलें व्हड करचें. हांव चिकी व्हड केल्लें हांगा गुळी व्हड बिस्कूट रोटी करचे खातीर. आतां पळय इतलें व्हड लाटून घेतली आनी आमी तें आतां बर्फिशी दवरला पळयाची. तातूंत एक पीस एक स्क्वेअर काडचें आनी तातूंत भितर दवरचें आनी तें चंद करून स्टफ करून घेवचें. भायर येना तशें पीठ भायर येवचें ना. जें भायर येयलां तें तेल्लां भितर सोडता. येना हें त्या म्हळ्यार आमी उडदा दाळ्यांनी चणा दाळ्यान तस देखून ताका एक अंटुशी आसता आनी भारी सुलभ जाती ह्या लाटूच्याक. एक चूर थंय भायर येना. चिकी केअरफूल आसलें जाल्यार आतां घ्या तोपास एक चूर पीठ सारून घेवचें. चूर सारयल्या पुरो आमी त्या लय तापोवन घाला आनी भितर वयलें आमगेलें तें स्टफींग कांय आमगेलें उद्दा आनी ना ड्राय आसतें. आतां एक चिकी दाटीशी करून लाटून घेवची. आमी ती आमगेले ती रुलामाची बिस्कूट रोटी करता पळय त्या स्टफिंगान तशीची. मस्त पातळ करचें ना. आमी कितलो व्हड गूळ केला ताका हुंदून करचें अशें. आनी तेल तापत दवरला हांवें. तेल लायक तापल्यांगा. तेल तापलें कुडलें एक रोटी घालची. आतां गूर दायेन हालय तर आतां तें पुगली पळयाचें. आतां उंगटी घालता जाल्यार एक कसं म्हळ्यार व्हड उज्जारी हें करून लो मिडियमार दवरून करता. फस्ट एक तेल तापता मात्र उज्ज व्हड करच्यो. मागीर लो मिडियमार दवरून तोळकय. त्या म्हळ्यार हांतू भितर आमी केल्लें स्टफींग आसा पळयाची तें हरवेस कळ्ळो. तेचे आमी रुलां मनी घालूं म्हणजे तें ओग्गी भाजून येता. हें तितलें ओग्गी भाजून येना. लो मिडियमार दवरून दोनी सायड लायक गोल्डन रेड कलर येवताय लायक करून चिकी सान उज्जारी चंद करून एकड तेकड करून भाजून घेवका. भारी टेस्टी रोटी हांगा रेडी जाता आसा पळय. एक रोटी मुगेल जायत येयला हांगा चंद कलर येयला पळयता दाखयता जेन्ना एक सायड एक निमिश पळयाची पळय हें कलर येवका. गोल्डन रेड म्हणटा पळयाची गोल्डन कलराचे ते कलर येवका. पळय ती एक बिस्कूट रोटी जायत येयला मुगेल सळसळूय राबलो पळयाची ताजी. आतां एक बिस्कूट रोटी काडून घेता हांव. आतां आनी एक बड हे वय तशी जेवंक ती घालता पळय. आनी एक सायड लायक कलर आयले अशी एक बिस्कूट रोटी लाटून पुरो आमी कितलें पीठ केलां पळय तितलें आमगेलें तोळून घेवचें. म्हाका हांगा 2 पाव हाका मैदा केल्लें हाका म्हाका 20 व्हडोडी 20 बिस्कूट रोटी जाल्या हांगा. हांगा बिस्कूट रोटी वनी रेडी जाल्या. असल एक सुपर टेस्टी बिस्कूट रोटी तुमी हाजे पयशी कूड खेल्ला की तुमगेल सानपणाक तुमगेल मालगड्यान कोणें करून दिला की पळय उडगास करा नातल्यार ही रोटी तुमी प्रती एकल्यान करून पळोवका. तितली टेस्टी हाजे एक पोरंबोळस पळयाची भार लायक जाता. हे करून घेतरी तुमगेल व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालचे विसरू नकाची. सक्कड जेणे आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल सबस्क्राईब करायची. थँक्यू.